A37, page 20. Surgincha Papa, Wondotuka, Sashtagi Podo, Norman Kurda, Tuzomogulku, Argandida, Tuzosodaiko, Toyarasa, Tuzomogulku, Argandida, Tuzosodaiko, Toyarasa, Devacha Buddha, Wondotuka, Maricha Burga, Amcha Baba, Tuzomogolku, Utolida, Kalsata Tuzo, Patla Burga, Tuzomogolku, Utolida, Kalsata Tuzo, Patla Burga, Mogacha Atmya, Wondotuka, Bapacha Deya, Dulopaunya, Tuzomogolku, Tukapoitoita, Ake Sentuka, Ukte Kurta, Tuzomogolku, Tukapoitoita, Ake Sentuka, Ukte Kurta. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाळ बामुळिंदो आज मुंगळार बायग्योंत आंतोनींक भेटलेलो दीस आनीक बायग्योंत आंतोनींक मान दिवंक आमी सुवातेर आयल्या. ताका दिन वासूंक जें कितें ताणें आमकां दिलां ताचे विनवणेन आमकां मेवलां ताचे पासत बरोच भर आमी आमची मागणी घेवन आयल्या, आमच्यो गरजो घेवन आयल्या. ताचे विनंतीन देवा मुखार त्यो मांडुया आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेच विनंतीन आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर, आमच्या समाजाचेर, पवित्र सभेचेर घाल म्हूण ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. आनी दिनवासनेचें बलिदान बायग्योंत आंतोनीच्या मनाक आमी समोरमतावन तें देवाक मानतलें जाल्यार आनी आमकां फायद्याचें जातलें जाल्यार आमचेंच पातळ गुडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगतां. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krishna kaklut kor, Krishna
conclude cor, Krishna, conclude cor, Krishna, conclude cor, Somya, conclude cor, Somya, conclude cor, Somya, conclude cor, Somya, conclude cor. प्रार्थूया. देवा कारगां दिवंक ह्या मिसाचें तेसांव दिलां देनिजियो एन आना रोड्रिगीस तांकां बायगेवंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान कुरपेन बरो म्हूण मागुया. सोर्गींच्या बापा लिशबोवाच्या बायगेवंत आंतोनीक सोर्गींचे जाणवायेन तुवें बोल्लोय. ताचे विनोतीन तीच शिकोण विस्वाशी पडूंक आमी सांबाळूंक आनी आमचे चालीन हे शिकोणेक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पराचे उतर जेरेमासाक अशें पावले. सोरेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुका सांगलां ती सगळीं उतरां एका पुस्तकार बरोवन दवर. कित्याक सोरेस्पोर अशें सांगता, तुजे दुखेक ओगोत ना आनी तुजे गाय पेटपाचो न्हय. तुका सगळ्यांनी सोडला. तुज्या गायाक ओगोत ना. तूं बरो करूं आनीक उपाय ना. सगळे तुजे मोगी तुका विसरले. ते तुजी खबर घेयनात. कित्याक दुस्मानांक कोत्ता तशें हांवें तुका मार दिला. तुका बरीच खास लायली. कित्याक व्हड तुजो गुन्यांव मेजूंक लेकून जायना तितली तुजी पातकां. तो तुजे दुखे पासत कित्याक रडटाय? तूं तुजे दुखेक ओगोत ना. तुजो गुन्यांव इतलो व्हड देखून तुजी पातकां इस्पा भायलीं देखून हें सगळें हांव तुका केलां. हें सगळें हांवें तुका केलां सोर्वेस्पोर अशें सांगता. आतां हांव जाकोबाचो तंबू नव्यान उबो कोत्तलो आनी तुज्या घरांची दया कोत्तलो. आपलेच घोट्टनाचेर शार नव्यान बांदून येतलोय आनी राजवट आसलो तसो आपल्या जाग्यार नव्यान उबो जातलो. तांच्या तोंडांतलीं भायर सोदतलीं दिनवासनेची गितां आनी खुशालकायेचे उल्हास. हांव तांची संख्या वाडयतलो आनी ती आनीक देंवोवचो ना. तांकां मान दितलो, किकोत कोचचो ना. आदी आसल्यो तश्यो आतांय तांच्यो पुतो धुवो आसतल्यो. तांचे मोंदोल म्हजे मुखार थीर उत्तोलें. तुमकां दुमालो दिता तितल्यांकूय हांव दुमालो दितलो. तांचोच एकलो तांचोच फुडारी जातलो. ताजेच मोदलो तांचो ओतीपोती उपजवतलो. हांव ताका लागीं हाडटलो आनी तो म्हजेशी येतलो. ना जाल्यार आपलो जीव संकोश्टान घालून म्हजेशी लागीं सोडूंक कोणाक ताकत अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. तुमी जातोल्यात म्हजी पोरसां आनी हांव जातोली तुमचो देव. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. सगळीं म्हणुया
सोर्बेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सोर्बेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सोर्बेस्पोराची नांवांची भोक्ती करतलो आनी पृथ्वीचेर सगळे राजा तुजी मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. ताच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब सोर्बेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. चलमोजी आसा ते नव्या पिळगेक सोर्बेस्पोराची स्तुती करचे खातीर युगांच्या युगान हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत थान सोर्बेस्पोर उदो घालो. स्वर्गांत थान पृथ्वीचेर ताणें दयाल नदर घाली. कोयद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब सोर्बेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी ताची सोसूत सदांकाल तुज्या दोया मुखार वाडटली. सोर्बेस्पोराचें नांव सियोनाक गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्या मोदें तांची स्तुती करचे पासत देसा देसांचो आनी राष्ट्रा राष्ट्राचो लोक जमो जातलो आनी एकाच ताल्यान सोर्बेस्पोराचें वंदन करतलो. जबाब सोर्बेस्पोर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो. शिव वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक सगळीं उबीं रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सोर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय रावलो. पूण ओडें भायर दोर्यांत पावून लारांनी बुडोवतालें, कित्याक पोत्तें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून ताणीं बोबाट मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर दवरात, हांव तो भिवू नाकात. पेद्रून पोर्तिपाल करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येसो कोर. जेजून ताका म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देवून जेजू सोरशें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो.
बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोठ धरलो आनी म्हळें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार सोडत म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सूर पोटून म्हणलें, खऱ्यांनीच ओ देवाचो पूत. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेझरेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगूंक धाडलें. आनी सोमेस वायटकारांक ताचे सरचें हाडून ताच्या आंगोश्त्राचे देगेक तरी हात लावून दी म्हूण ती ताचे कडेन मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडिनो, कालच्या शुभ वर्तमानामध्ये आनी आयच्या शुभ वर्तमाने मदें जें नातें आहा तें एकदम म्हत्वाचें. कालचें शुभ वर्तमान आमकां अशें सांगता, जुआंव बातिस्ताक मारल्या उपरांत जेजू आपूण आसली ती सुवात सोडून एक सुरे सुवातेर एक वडो आसचे खातीर थंय गेलो. आनी आज मागीर थंय आहालो थंय मागीर ताणें लोक आयलो, ताका तो पोत्तून आयलो, लोकांक बोरीं केली, भुकेल्ल्या लोकांक मुंडे वांटले. आनी पोत्तून तो येता आनी नाच जावंक सोदता दुसरे फावट. कालच्या दिसाक ताची भावणां वयर सरलेली. म्हणजे दोगूय बापूल भाव ते बाराबोर वाडलेले, बाराबोर खेवतालेत आनी घोडे एकूच दिसतालेत. आनी ताका आपल्या बापूल भावा बरोबर भोंवलो ताचो उगडास आयलो. आनी हेरोदीन तेन्ना मारलो, ताका जिवेशी मारलो. जेजूकूय भिरांत आयली, म्हजो बापूल भाव मेला तेच भाशेन हांवूय मरतलो एक दीस, हें तो जाणा आसलो. दुसरे सुवातेर ही मरणाची खबर पोत्तून ताका नाका आसता देखून तो सगळें सोडटा आनी एक सुरे सुवातेर वेता मागणें करून आपल्या बापाक सांगूंक. जेन्ना आमी भावणांनी वयर सकयल जाता आनी आमकां कोण समजना तेन्ना बऱ्यांतली बरी वस्त आमी देवाक उक्तें करता आमचें काळीज आनी देवाक सगळें सांगता. जेजून तशें केलें, कित्याक जेजू मनीसूय आसलो, तो देवूच न्हू मनीस. आनी मनीस कसो ही ताची भावनां पोत्तून वयर येताली तेन्ना तो आपल्या बापा कडेन एक कोडे सुवातेर कोसून ताका सांगतालो आनी ताच्या फुड्यान ती घालतालो. आयजूय ताची भावनां उत्पन्न जाल्यात, पूण ताची न्हय. हांगा सारकें दिवंक ना, बायगून जिवां आमकां दिता. हें चमत्कार केल्या उपरांत उंडे 5,000 वयर लोकांक वांटल्या उपरांत जिवांचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता 26 की लोक जेजूक राजा करूंक सोदतालो. म्हणजे राजकारण भितर सर आमचो राजा जाव, कित्याक तूं अशे भाशेन बरें कोत्ताय. आनी हें जेजूक नाकाच आसलें. ही लोकांची भावना, पयलीं कालच्या दिसाक ताची भावना, आज लोकांची भावना. द इमोशन्स ऑफ द पीपल आर एट प्ले and he does not want to succumb to the emotions of the people. हांची भावना वयर सरल्यान आनी ती ताका राजा करूंक भोंवता. तशें जो आमकां सांगता ही मिलाक जाल्या उपरांत आनी तो आपल्या 12 जाणांक कोड्याचेर धाडटा, पेले तोडी वस म्हणटा आनी आपूण पोत्तून दोंगरार एक सुरे सुवातेर वेता. पोत्तून बापाक सांगूंक, कितें सांगूंक? ही हॅज आयडेंटिटी क्रायसीस. हांव कोण, म्हजें कार्य कितें, हांवें कितें करूंक जाय? हो लोक म्हाका राजा करूंक भोंवता. हू एम आय हॅव टू डिस्कवर माय मिशन. आय हॅव टू डिस्कवर हू आय एम.
हांव कोण तो जाणा जावंक सोदता, म्हजें कार्य कितें, लोक म्हाका सांगता राजा जाव, तें म्हजें कार्य न्हय. आनी तो बापा कडेन उलयता आनी आपल्या कार्याचेर बापा कडचो उजवाड मागता. म्हाका नाका, हो लोक म्हाका राजा करूंक सोदता तें म्हाका नाका, म्हजें कार्य जिवूंक तूं म्हाका सांग आनी म्हाका मार्गदर्शन दी, अशें तो बापा कडेन मागूंक वता. आनी तें मागून आयल्या उपरांत रातच्या 4थ्या पारार रातभर जे शीस दोरयार आसले आनी सांगलां पोत्तें वारें मारतालें. आनी जेजू थंय पावता आनी जेजू पेद्रूकूय वाटायता. पेद्रूची भावना वयर सरल्यान जेजू कोत्ता आपुणूय करूंक सोदता. पूण तो मागीर जे वेळार जेजूचेर नदर मारून आसलो तो बरो आसलो. जे वेळार तो आकाशार नदर मारता, वादळ मोडाचेर नदर मारता, बुडूंक लागता. मुखार भावमडींदो, आमी मनशां कशीं आमकांय जाय ती भावनां आहात. भावनांचेर आमी केन्नाच उलयना आनी कितलेच भाशेची भावनां आहात आमचे भितरलीं. The major emotions are anger, fear, grief, dread. These are major emotions. ही ती भावना ही पातोक न्हय, रागार जावप पातोक न्हय, भिरांत येवप पातोक न्हय, कोणूय तुका थ्रेट कोत्ता तें पातोक न्हय, तूं दुखीन पडला पातोक न्हय. ही 4 भावना आमचें जिवीत चलयतात. आनी ते पासत मनीस घुस्पोता, रागान भरता. आनीक हो राग जो भितरल्यान आमचो आहा त्या रागा कडेन आमी उलोवन तो तोडी करूंक जाय. जी भिरांत आमचे कडेन भितर आहा ती भिरांती कडेन आमी चाली बोली करून ती कुशीन काडूंक जाय. जे इमोशन ऑफ ग्रीफ, दूख, मेल्यारूच न्हय दूख जाता. म्हाका उमटायलो एक सुवातेचो आनी दुसरे कडेन घालो, भुरग्याक जाता ते इमोशन ऑफ ग्रीफ. ताका घरांतलीं काडून हांव इस्कॉलाक वता, ताका नाका इस्कॉलाक वचून थंयच रावंक जाय. इमोशन ऑफ ग्रीफ. आय एम अटॅच्ड टू दीस प्लेस एंड आय वूड लायक टू रिमेन देर, नो वन कॅन टच मी. हें इमोशन, भावना ते देखून भुरगीं रडटात. आनी मागीर इमोशन ऑफ थ्रेट, कोणूय तुका धमकी दिता तेन्ना आनी ही धमकी तुज्या जिवाचेर, तुका कोणूय मारूंक सोदता तेन्ना ही धमकी तूं वयर काडटाय आनी धमकेच्या हातून तूं जिवंक सोदिनाय. जेजूक ही सगळीं इमोशन्स आहलीं. पयले सुवातेर ताच्या बापूल भावाक जिवेशी मारलो म्हूण ताका राग आयलो. दुसरे सुवातेर ताकाय भिरांत आयली, म्हजेय दीस येवचे आहात, इमोशन ऑफ फियर. ग्रीफ म्हणजे म्हाका हांगासरलो काडून म्हजो जीव काबार कोत्तले. आनी इमोशन ऑफ थ्रेट, म्हाकाय नपयत कोत्तले. ही जेजूची भावना. आनी इतली भावना घेवन तांचें ओजोन घेवन तो बापा सोदची वता. कित्याक वी कॅनॉट हील आवर इमोशनल वुंड्स विथ स्पिरिच्युअल बँडेड्स. जायते फावटी आमी भितरलीं भावना आमी पेकोवंक सोदता. हाचें पयलें वाचप जेरेमिया आमकां बरे भशेन सांग, तूं गायाड जालाय, तूं दुखवलाय, घावे पडल्यात, भितरले भावनांचे घावे, तूं दुखवला, भितरलीं भावना तुजी वयर सरल्यात. आनी तो जेरेमिया म्हणटा मागीर उपरांत शेवटाक तो म्हणटा, तुजो देव तुका बरो करतलो, तुजो देव तुका बरेपणान बोदतलो, सगळे वायट विंग तुजे वेलें काडटलो आनी तुका आक्को करतलो. तेंच तें आमचें जिवीत. आमची इमोशन घेवन आमी देवाशी येता तेन्ना पयले सुवातेर आमकां कोणें दुखयल्यान तांचेर लक्ष घालचें न्हय. मनीस दुखयतलोच, मनीस तुका रागार जायशें जायतें करतलो, मनीस तुका हांगासरलो काडून दुसरे कडेन वतलो, दी करून तुका तूं बरो वावर कोताय तुका ट्रान्सफर येता. कित्याक तूं पॉलिटिशनाचें आयकोनाय मागीर तुका ट्रान्सफर मारलो, हेंवूय दूख आहा. ही सगळीं घेवन आमी भितरूच आमचे भितर पिरगोन आहा. पूण असलीं आमी तांचे कडेन चाली बली करूं जाय. वी हॅव टू डायलॉग वीथ आवर इमोशन्स बिकॉज दे आर डीप विदीन यू. तुजे भितर आहात ती, भायल्यान ना ती. तुवें तांचे कडेन उलोवंक जाय, कित्याक हांव रागार जाता, कित्याक म्हाका भिरांत, कित्याक
हांव धमकी घेतां, कित्याक हांव दुखांत आहां, तूं जाणाय तें. आनी जेन्ना तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तावन ही भावनां तुजी भितर सरत वाडत रावल्यान आनी तुवें तांचेर लक्ष घालूंक ना. आनी ते पासत तीं उत्तात, पूण तांचे कडेन तूं चाली बली कोत्ताय तो गावो जी भावनां तुका कोत्तात आपशींच पेकतलो. आनी ह्या गाव्याक आमी पयले सुवातेर आमच्याच हातांनी आमी गाव्याक लिंप कोत्ता, साफ कोत्ता, तातूंतली माती आहा, कोयर आहा, कोचोप आहा तो काडटा. तें काडले बरोबर कितलें वखद लाय तो गावो पेकोना. आनी काडूंक आमी काडूंक जाय. केन्ना केन्नाय विनाक घालतात गाव्याचेर, कित्याक तुका दुखोवंक न्हय, साफ करूंक. विनागान तेतून आल्कोहोल आहा, तें काडटा तुजें सगळें, निक्रोप मारता. आनी तें केल्या उपरांत मागीर वखद लावं येता. पयले सुवातेर तुवें तुज्या भावणां कडेन तुजे गावे आहात तांचे कडेन तुवें उलोवंक जाय, तें साफ करूंक जाय. आदले इतल्या वर्सांचें तूं ओजोन घेवन आहाय, तें ओजोन म्हळ्यार निक्रोप तो. तुजे गावे ओदीक वाडटात, मातेर जाता भितर. तें साफ केल्या उपरांत मागीर वखद लाय. वखद म्हणटा तें देवाचें वखद. जेजू एक एकसोळे सुवातेर वेता, आपल्या भावणां कडेन उलयता, मागीर बापा कडेन उलयता. आमकां सगल्यांक की भावणां आहात, आमी ती दामून चेपून दवरता, ना म्हाका कांय जावंक ना, हांव हट जावंक ना म्हणटात आमी. जातात आमी सगलीं जातात, मनीस आमी. पूण हे आमी उलयल्या उपरांत, आमचेच कडेन उलयल्या उपरांत, आनी जे हांव 4 वर्सांचो 5 वर्सांचो आसतना हांवें भावणां भितर सरले ते आजून आहा. म्हाका 60 वर्सां जालीं, चलता तें तरी हांव तें साफ करिना. सोरो लावन, विनाक लावन, दुखी लावन हांव देवाची इलाज घेवंक शकना, देवाचें बरेंपण घेवंक शकना. देव म्हजे गावे उगडटा आनी म्हाकाच सांगता तूं साफ कर, इलाज आपण लायता. असली आमची भावणां. ते पासत म्हाका आज ह्या भावनांचेर लक्ष घालूंक जाय आसता, कित्याक आमी पेद्रू दर्यांत बुडलो ताचेरूच घाल. कालच्या दिसाक हांवें उंडे वांटले ताचेर लक्ष घालूंक ना, जेजूच्या भावनांचेरूच घातले. आयजूय 2 आमकां शिवर्तमानांचे वाक्य भावनांचेर उलयतात आनी एकदम गरजेचें म्हत्वाचें. आयज काल आमकां सोयरान शास्त्र सायकोलॉजी आदार दिता ही भावनां समजून घेवंक. न्हू जाल्यार पयलीं आमकां ती सोयरान शास्त्र नासलेलें, इतली सायकोलॉजी नासली. सायकोलॉजी आदार दिता आमची स्पिरिच्युअलिटी घट करूंक, हें गरजेचें. सायकोलॉजी आनी स्पिरिच्युअलिटी दोनूय घेवन आमी बरीं जाता. ते पासत भितरलीं भावनां आनी भायल्यान आमची भोगती आमकां आदार दिता. जेजू जो आमचे कडेन उलयला तो आल्तारार येतलो, तो भितर वेतलो, आमच्या मनांत वेतलो, आमच्या अंतस्करणांत रिगतलो, आमच्या आत्म्यान भितर सोदतलो, आमचे कुडींत येतलो. आनी सगलीं भावनां जी आमी चेपून दामून दवरल्यात ती उक्ती करुया आनी आमीच ती तांचे कडेन उलोवन साफ करुया. आनीक मागीर जेजूची पवित्रताय लावन ती बरी करून आमचे सगळे गावे पिकूंक आमकां त्या जेजू कडल्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया. मोगाळ बांबडीनो आमची इंतेसामां हे वेळार बायग्योंत आंतुनीचे मोजोतील देवा मुखार उबारुया. सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाता खाल आसलेल्या शेळयां देवाच्या उतराचो चोरव दिवंक आनी तांची आत्म्याची भूक तान बागोवंक लक्ष घालूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापाची मागणी आयकून घे, बापाची मागणी आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी
देशाचे उदरगती खातीर वावुरतना सगळ्या मनशांक जेवण खाण, न्हेसोण पांघरूंक आनी भोव करून मनीसपणान जियोवपाच्यो सगल्यो सवलती दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमी सगल्यांनी आमचो दिसपटो गिरास जोडूंक तशेंच दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक दुबल्या धाकट्यांक गरज तें दिवंक आनी तांचे सवे उदार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. ह्या मिसांत आपले इंतेसां भेटयल्यान देनिसियो आनी आना रॉड्रिगीस हांच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आशिर्वाद फावो जाल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा आमचे मागणे आयकून घे. बापा मोगळा आमच्या भोगता भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन आमची मागणी आमी उचाल्ल्यान ती आमच्या काळजां मनांत आसात ती आमी मागूंक नकळो ती सगळीं तुजे मुखार घालता. तुजी दाराळ कृपा आमचे वयर देवय आनी आमकां आमच्या आत्मीक जिवितांत गोड ओकोण कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयराच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज 43. तुझ देण्यान फावो जाल्लो तुमी आमकां दिल्लो. मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयता तुका उलो. मोगानी तुका बापा. दी आमकां जिवा उडो. मोगानी तुका बापा. दी आमकां जिवा उडो. तुझ देण्यान फावो जाल्लो दाखवाळी पिळून दिल्लो. मनशाच्या वावरान केल्लो भेटयता तुका सोरो. मोगानी तुका बापा. दी आमकां आत्मीक पिवो. मोगानी तुका बापा. दी आमकां आत्मीक पिवो. भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक
मागता तसली सवमूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुजी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बायग्योंत आंतोनीची मोत तुवेंनूच वाडयली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी समोर उमताव त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्ट्या जिवितान ताचो फोड काडूंक हेरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम वाडटाव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो समोरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोरगोटुया. सोम्या
तुझे मोडून आम्ही समोरता सोम्याची येसू तुझे पुनर्जीवन परगटा सोम्याची येसू तुझ्या येण्याक आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा सोमेस्तांच्या आंगासोर आयच्या दिसाक एवेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन मृतां बायगोन दांतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमडींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आत जोडून आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ठालनीक पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमान तुजीच सासणाच्या सासणां. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाळताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church. If there is any person not belonging to our faith, please do not enter into the queue to receive the holy body of Christ. कुमिन्याव पवित्र स्नान इगोर्जेन घेतला आनी दुसऱ्या साक्रामेंता उदेशी इगोर्ज माती कोडे एकचारान आहात तांकांच दुसऱ्या धर्मांची कोणूय आसत जाल्यार मातशे आमचे लायनीन भितर सरूं नाकात. जेजूची कूड घेवंक. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गायन घेवया D1 पेज 47.
मदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमची मदल्या कोणा कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमचो आत्मो दानेला देवाक दानेला आमची काळीज ओतरेता देवाक ओतरेता आमचो आत्मो दानेला देवाक दानेला आमचे काळीज ओतरेता देवाक ओतरेता Shitoludo Wauda Wauda Koskocha Tan Bagocha Bagocha Novo Judiucha Shitoludo Wauda Wauda Koskocha Tan Bagocha Bagocha Novo Judiucha Amco Atmo Daneela Devak Daneela Amche Kalis Odrekta Devak Odrekta Amco Atmo Daneela Devak Daneela Amche Kalis Odrekta Devak Odrekta उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी बोल्ल्या बायग्योन आंतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरोंतोरी तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक भावार्थाचो उजवाड मेळोसो करूंक तूंच आमकां गोठायेन बोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उपकार करून बसात. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 30,09,660 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता आनी बायगो तातूंचे मजतीन देवान तुमचेर आपली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. आज म्हाका बरें दिसलें सगल्यांनी बराबर एका ताळ्यान आमचे बापा म्हणलो. इतलो ते मास्क आसून
आयकूंक येनासलें. आयज हांव खुशाल बरी भशेन तुमी वांटो घेतला. दुसरी कुशलकायची वस्त म्हणल्यार हांवें तो बोर्ड घातला, तो आदलो हांवें करूंक ना, तो आदीं आसलेलो तुमचो, म्हाका तो गुदवांत मेवला, तो सारको केलाय, नवो केला आनी घातला. पयलींच जावन तुमी फुडें बसल्यात. एकदम हांव तुमकां वाखाणटा तुमची आपुरबाय करता. आनी अदीक करून आमचे दादले, चडशे दादले सुद्दांच फाटीं रावतात, बायलो मुखार आसात. पूण इतलें बरें दिसलें, दादले आनी बायलो मिक्स जाल्यात. एकदम बरी वस्त. हांव खुशाल ही आमी मिसाच्या भेटोर शिकोवन दिल्या, ती तुमी बरे भशेन आपणायल्या. आनी हांव रावतां फुडाराकूय हेच भशेन तुमी वांटो घेतल्यात. तिसरी वस्त सगळीं हांव सांगता ते भाशेन अमके वखदार उबी रावंक जाय, अमके वखदार दिमी घालूंक जाय, अमके वखदार बसूंक जाय, तेवूय तुमी करतात. अदीक करून हांव कुमिने हांव घेवन येतात तेन्ना पयलींच बसतात ते ना, पूण जेजू घेवसोर उबी राव आनी जेजू घेतो म्हणटूच तूं बस. तुजो भोंवतणी कोण तूं कुमिने हांव घेनाय, तुवें घेवन तूं आयलाय आनी बसलाय तेन्ना तूं बस. ही आमी मान दिता जेजूक, जो आमचे मदें आहा ताका. मागीर तुज्यान दिमी घालूं येता, मागीर तुज्यान उबें रावं येता, मागीर बसूं येता. ही ऑप्शनां दिता पवित्र सभा. आनी तुमी बरे भशेन पाडलां देखून हांव खुशाल जाता आनी तुमकां वाखाणटा आनी तुमकां दिन वाचता. हे आमचे शिवोलेचे इगोजेन बरे भशेन तुमी मांडावळ सांबाळटा. तुमकां सांगलोलें गेल्ल्या मंगळारा दीस आमी बायगोंत आंतोनीची मुर्ती सारकी व्हडल्या दोबाच्यान हांगासून वचून त्या कुर्साक आमी कोंत्रेल तयार केला, ते कोंत्रेलान घातल्या. आनी त्या दिसाक जायतो लोक रातचो पळोवंक आयलो. आमी ताका लायटूय बीन घातल्या. बरें दिसता. तें तुमकां सोयेक दिवंक केन्ना केन्ना आमची इगोर्ज बंद आसता आनी लोकांक इमाजीक पळोवन मागणें करूंक जाय. तुमकां जर इगोर्ज बंद मेवता त्या वेळार थंय तुमच्यान रावन आनी तो बरो सांत आंतोनीचो स्टॅच्यू कलरफूल बरो दिसता. आनी आमची एक पॅरिशनर्स आयल्या रोकडीच फातिगार, तिका हांव सिल्वराची कुरव करूंक सोदतां सांत आंतोनीक आनी मिनीन जेजू. हांव इतलें रावन आसलो. बरें केलां तुवें, आमकां पळोवंक बरो दिसता. आनी कितलोय देसपेर जावं रुपयाची कुरव तिका कोर आनी इमाजीक ताका सांत आंतोनीक आनी बाळक जेजूक घाल. बरें दिसलें म्हाका मुगे. आनी आमी ह्या दिसांनी विजिटांक भोंवता घरांनी फामिलीनी, आनी थंय आमकां फिडबॅक मेवला बरी वस्त केल्यात तुमी, ती मुर्ती थिंगा घाल. आतां आनीक एक दोन वस्त सांगता. हांवें सकाळीं बॅरिकेड घातल्यात थिंगा, कित्याक जेन्ना लोक मागणें करता आदीं वाती लावपाचें स्टँड आहलें आनी इतलो उलोवप मारतालो, तरी आसतना उलोवपाचे उजीर लोक मागणें करतालो. ती 2 स्टँडां घातल्यात आमी सेपरात. आनी तुमचे जेले लावपाक आनी थिंगा हुक्स लायल्यात, कित्याक खूंय जेले भोंवडायतात मागीर. बरें जालें. तिसरी वस्त, जेन्ना लोक मागणें करता हांव जायते फावटी पळयता मोटरां येतात जाप करून आनी लोक मागीर आंग काडटा. पँक केलें म्हणटच आंग काडलें. कोण पळय मागणें करता जे भाशेन जेजू एक सुरी सुवातेर आवाज ना कांय ना. आनी ते पासून मुद्दम हांवें बॅरिकेड घातल्यात. तुमकां वचूंक जाय आमचे भितर सरात आनी वाटेन वसात. पूण ते वाटेन आज मंगळारा दीस पासार जावप ना, कित्याक जायतो लोक मागणें करता थंय उबे रावप. आनी पासत तुमी तें समजून घेवचें, तुमच्या बऱ्यापणा पासत करता. तुमी अदीक बरे भाशेन मागणें करूंक हो सोयेक तुमकां दिला. हे पासत तुमी थंय बरे भाशेन मागणें करचें. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बायग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बायग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे मुखार येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण
तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काडीस तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बालगितां आनी बोरमोशान रावता बायग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी म्हजी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पडे तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार हे वेळार तूं कितें मागूंक सोदताय ते बायगो दांतुनीची मजूतीन देवा मुखार घाल ओर चोऱ्यांच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पोतवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनबळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर फादर हायसिन पिंटो कुमसाराक आहा तुमच्यांनी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुवें कुमसुंदरीन जावचें शेफटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243